आज सकाळी आम्ही न्यूज पळयली की भारतीय जनता पार्टी गोंयच्यान जो ताज महल बांदला तो ताज महल आज कोसळ्ळो. फाटल्यान जो ओपन ऑडिटोरियम आसा ऑडिटोरियम तो कोसळिल्लो आसा म्हणून. कितें चल्लां हेका म्हणून जे 39 क्रोर्साचो एस्केलेट करून 95 क्रोर्सा पर्यंत पावता आनी अशे फालतू निकृश्ट दर्जाचें हें कन्स्ट्रक्शन आसा. अशेंय कळून चुकलां की आदी इनॉग्रेशनूय जावपाचें आशिल्लें. विचार करा की कितें सिच्युएशन जावपाची ती. ज्या शहाजानान हो बांदला आनी जे भारतीय जनता पार्टीन बांदला तांच्या तकलेर पडला काय प्रॉब्लेम नाशिल्लो, पूण निश्पाप लोक जे थंय येतले आशिल्ले इनॉग्रेशनाक ते मात्र हातून सोंपपाचे. आनी आज जर आमी आज पळयता आज कितलेच पत्रकार हांगा उबे आसात आनी आज जे भितर वचपा खातीर प्रयत्न करता जाल्यार सेक्युरिटी तांकां आडयता. कितें सेक्युरिटी कित्याक? कितें इल्लिगल चल्लां काय कितें हांगा अशें एकंदरीत डावट आसा. आमी ओगी रावपाचें ना. शहाजहान आसतलो जो हांगासरलो कारागीर म्हणजे जो कॉन्ट्रॅक्टर आहा ह्या ताज महलाचो ताचेरूय केस आमी रजिस्टर करतले. आमी एज अ काँग्रेस पार्टी म्हणून दीस वी वील टेक इट व्हेरी सिरियसली. लोकांकूय सांगता ना खाणे दूंगा ना खाऊंगा ना खाणे दूंगा अश्यो ज्यो बाता हे सरकार मारता हे पळयत जाल्यार समजून येता की ज्या पद्दतीचें कन्स्ट्रक्शन आसा, ज्या पद्दतीचें करप्शन चालू आसा एकंदरीत, जावं ती स्मार्ट सिटी आसतली जावं आज हांगा ताज महल म्हणजे आमची कला अकादमी जी इतली उत्कृश्ट एशियांतली पयली अशी ही वास्तू आशिल्ली त्या वास्तूचे आज ज्या पद्दतीचें डिटोरेट केलां इतले कोट्यांनी रुपया मोडून आज ही परिस्थिती जाल्ली आसा. गोंयकारांनो ही संद आसा ह्या सरकाराक हांकां जाप विचारपाची. आमी ओगी रावचे ना. आमी एज अ काँग्रेस पार्टी वी आर गोईंग अहेड विथ दीस इशू आनी जाता इतल्या बेगीन वील फायल अ केस अगेन्स्ट द कॉन्ट्रॅक्टर एज वेल एज द गव्हर्मेंट अँड वील मेक द पार्टी जे कोण हातून इन्वॉल्व आसत.